ಬೇರ್ಪಡಿಯ ಮಗಚನೋ ದೇವ ಬಾಪ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮಾ Jesu Krista स्तुति महिमा पवित्र आत्म्या स्तुति महिमा संपूर्ण देवान दिलें सर बरेपण आम्ही वखाणया आणि त्याप्रमाणे आम्ही तेच वरते गीत गावया देवा बापा स्तुति महिमा देवा बापा स्तुति महिमा देवा बापा स्तुति महिमा देवा बापा स्तुति महिमा परदे बड़ी देवा बापा स्तुति महिमा 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 देवा बापा देवा बापा देवा बापा देवा बापा देवा बापा देवा बापा पवित्र जेसु ख्रिस्ता स्तुति महिमा 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 जेसु ख्रिस्ता जेसु ख्रिस्ता जेसु ख्रिस्ता जेसु ख्रिस्ता जेसु ख्रिस्ता जेसु ख्रिस्ता पवित्र आत्म्या स्तुति महिमा 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 पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र त्रिएक देवा स्तुति महिमा 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 त्रिएक देवा स्तुति
तने देवा स्तुती स्तोत्रावो तने देवा स्तुती स्तोत्रावो येसो देवा स्तुती स्तोत्रावो येसो देवा स्तुती स्तोत्रावो येसो देवा स्तुती स्तोत्रावो येसो देवा स्तुती स्तोत्रावो पावनात्मा स्तुती स्तोत्रावो पावनात्मा स्तुती स्तोत्रावो पावनात्मा स्तुती स्तोत्रावो पावनात्मा स्तुती स्तोत्रावो त्रैका देवा स्तुती स्तोत्रावो त्रैका देवा स्तुती स्तोत्रावो त्रैका देवा स्तुती स्तोत्रावो त्रैका देवा स्तुती स्तोत्रावो हालेलुया 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 जदो हालेलुया 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 जदो हालेलुया 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 हर गाणी क्लब समय जदो वंदा तुका समय जदो आराधना तुका समय जदो मान तुका समय जेजो परमोन्न आमच्या जेजो तू आमचो मोग केलाय वर्त्या दारान केलाय समय आयच्या सकाळच्या वेळात संपाद्रिपेच्या वर्त्या मोगान पाद्रिपेच्या वर्त्या मजातीन आम्ही मागले जायते तुवें आमकां दिलाय समय हे दिल्ल्या खातीर तुका आमी आभार मानता समय जायते जाणांची उदार मनाची आभारी दिन वर्षी काळजा घेऊन आमी हांगा आयल्या समय आणि आज आमी तुज्या मुखार आसतना समय तू आमकां कंडी जावन संचड नाय तुज्या वर्त्या जिवितान तुवें आमकां वांटेली केलाय आमकां तुज्या तेंपलान घेतलाय मातनी आसता तुका आमच्या तेंपलान दवरूंक आमी जायते पेचाडटा आसतना आमचे ते उणेपण काडून उडय सोम्या आमकां तुज्या मोगान भर सोम्या चड आनी चड तुजो मोग आमकां तुवें दाखयलाय त्याच प्रवाद्यांक तुवें तो दिल्लोय आनी त्याच तुज्या वर्त्या माटतीरांक तुवें दिल्लोय आनी तोच मोग आज आमच्या काळजांनी उपसय आनी तुका खरें सक्सी जावचे आमकां तुवें आपयलाय सोम्या हें सगळें बरें म्हण आमी वाखाणटा आनी मानता कित्याक तुज्या वेळेर आमकां कितेंच ना सोम्या तूं असल्या मात्र तुजो व्हरतो संदेश तुजो व्हरते जिवीत तुजो व्हरतो मोग तुजे व्हरते भक्षणे तुजी ती वाट आनी तुज जावन आसाय ती वाट आनी तुजें तें सत आमी सदांच नियाळ आमच्या जिवनांत आमी पाळलें जाल्यार खंडीत जावन हे तेश्ट मापान पळ दिवच्याक तूं आमकां भागीदार करतलोय आनी असलें बरें म्हण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर समय आज जेजू मंगळा बापा तुज्या लागीं आमी आयल्या तुज्या लागीं भुरगीं आसात आयच्या ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी आराधन करता आसतना खंडीत जावन तूं आमचे जिणी मानून घे आनी त्या प्रमाणे ती समज सारकी करना बोवा परबायताना तुज्या मोगाची भुरगीं जावच्याक आमकां तूं आदार दी हालेलुया 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 सुमी आमकां सदांच मेळटा काल हांवें एक उल्लेख केल्लो हर एक कडेन देव आसा हर एक कडेन जेजू आसा त्या जेजूक आमी सोदून खंय घेता वचें म्हण कांयच गरज ना तुज्या काळजांत आसलेल्या जेजू सांगता तुजी तुज्या काळजांत ताका वर्त्य जागो दी तुजें काळीज पवित्र कर तुजें कूड पवित्र कर तुजें जिवीत पवित्र कर तें आमचें मिसांव आमकांच पवित्र कर घेवचें आमीच गट्यान भरचें आनी त्या गटे दोरी आमचें जिवन मौल्य पळयल्लो मनीस क्रिस्ताचे वरती मौल्य समजोंक शकतलो आनी तसलें जिवितांत बरेंपण आमी आपणावंक सोमेचें व्यक्तित्व आमी समजून घेवच्याक हांगा आसा सोमेचें व्यक्तित्व समजून घेवच्याक आमी ह्या संपूर्ण तरान आमकां समर्पीत करूं आमचे तकले बागोवया
सोम्या मुखार एक जावया आणि जेजूक आराधन करूया. हे देवा बापा तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधना वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता. ये जेजू ख्रिस्ता, ये जेजू ख्रिस्ता आमच्या मोगाच्या जेजू सदांच आमच्या संगात तू रावताय. आमकां तुवें आपयलाय सोम्या तुज्या वरच्या आदाराची ओंग तू आमकां सदांच सवलो दिताय. त्या सवल्याक आमी पावसांत सोम्या जेजू तुज्या वरच्या मोगान हांगा समल्या तुजे संगत आमी जियेव आशेता. वंदन करो जीवाने आमचे समर्पित. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या जेच्या मजतदारा आमकां वरत्या मोगान पश्चात तुजे वरते येणे आमचेर जावच्या गायच्या दिसा आमी मागता. तुज्या येण्या दोरी आमचे जिवन सफळ कर. जे कितें आमी उलोवचें आसा तें तुजें उलोवणें जावं दी. जे कितें आमच्या मोतेन तुज्या उतराचें उगडापण करूंक आत्म्या आमचे थंय देवून ये. आमचे सांगता तूं सदांच राव. आमकां तुज्या वरत्या मोगान डे तुजे वरते तेणी आमकां दी. तुज्या वरत्या फळांनी आमचें जिवन सफळ कर. आमचें समर्पित दोनी हात वयर करून हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे आमी बसया मोगाच्या न्हू, सगळे आमी बसया. आमच्या भितर आसची ती सकत इतली बळवंतगी बायली सकत आमकां कांयच करूंक शकची ना. कित्याक ह्या जेजू सकत आमी आसतना ताच्या सक्तेच्या विरोध जायते सक्ते काम करूंक शकतले पूण ते जैत व्हरूंक शकचे ना. त्या खातीर जेजून म्हणलें उतरां बोवा पुरवायची तुमच्या माथ्याचो एक केस लेगून कोणें कांयच करूंक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या माथ्याचे दिसा कितले केस जोडून वतात कोणा पूण जेजू म्हणा लागलो जडचे अनंत कारणा खातीर जडोंक पुरो पूण तुज्या माथ्याचो एक केस कोणती बोलावच्या बरी ना. केन्ना तो म्हाका करो साक्षी जाताय साक्ष हांव जियेताय. यू बी माय विटनेसस. पळया यू बी माय विटनेसस. देखून जायतीं जाणां आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांवां कॅथोलिकां बारी बरी बरें करून आमी जायते बरी जिणे जियेता. बरी जिणे म्हळ्यार कितली म्हण आमी पळोवंक आसा ताका एक आमी माप आसा आनी आमी कोणाकूय पात्र दिना आनी कोणाकूय आमी कांयच वायट करिना. तर आमकां कित्याक दग दितात काय? आमकां कित्याक मेळ्ळ्या कडेन फातर मारतात काय? आमकां कित्याक असले इंसोणे हांगा मात्र न्ही फर्नेसोल्ल्यान आमी पळयलें जाल्यार जेजूचे वर्ते ना देवाचे वर्ते नांव काडन मागता आसतना तो म्हणा लागलो रायाच्या नांवान माग जाय तुवें.
रायाच्या नावान माग जाय ना ना म्हणा लागले प्रवादी. आम्ही मागतले आमच्या देवाच्या नावान आमकां एकलो देव, त्या देवाची सगत आमकां कळीत आसा. त्या देवाक मेळवली अगाध सगत ह्या संवसारांत कोणूच ना. आणि त्या खातीर प्रवादी म्हणा लागले आम्ही मरूंक तयार, पण आम्ही आमच्या देवाक विकृत करूंक आम्ही तयार नाव मोगाच्या भावान आणि भयणीनो. आणि उपरांत माटतिरांच्या जिवानात आम्ही पळयलेला कितल्या अपुरबायचे जिवान कितेंय तुम्ही करा, हसन खेळून कितली धगधोणी सोम्या खातीर सोम्याचे नाव म्हणूंक नजो म्हणटा आसा नाम हांव सोम्या खातीर जिवंक तयार, सोम्या खातीर मरोंक तयार. साम लॉरेन्स म्हणा लागलो हांव सोम्याचो, सोम्यान म्हाका कितेंय केलें जाल्यार हांव तयार आसा. सोम्या खातीर हांव कश्ट भोगतालो, धगधोणी भोगतालो. आनी ताका त्या कायलीन घालना आसतना तो म्हणा लागलो एक कूस बसल्या आनी एक कूस परती. कसले एक अपुरबायचे दैर तें जावन आसा. विटनेस आमी आज 4 शब्द हेणे देणे सांगोन चूर हेणे दिवन आनी इल्ले हेणे दिवन आमी क्रिस्तांवां. खंयच्या तरेची क्रिस्तांवां पळया. कश्ट धगधोणी येतना आमी बोब मारता, हाक मारता. त्या देखून आज म्हणटात तुका पिडा आयल्या हांगा ये, थंय ये, थंय ये, हांगा ये, हांगा तें जाता, हांगा तें जाता. हांगा थिंगा वचची गरज ना, हांगा आसा. मगाच्या भावयणान आमी आज जायतीं जाणां पंगड करना. आमी जायतीं जाणां आयच्या पंगडांत कितलीं जाणां आमी हर एक कडेन वता. कित्याक म्हळ्यार आमची इगर्ज माता कितें म्हळ्यार कोणाकी ना म्हणना. म्हाका एकलो म्हणा लागलो पोट्टांत हर एक लोकांक सोडटा ते वादर, बोऱ्यांक मात सोडटात. हांवें म्हळें बरो वायट म्हूण पोट्टाक ना, कोणी येवन आमच्या रेतीर मंदिरार कोणी आयला ना म्हणटा आमी. तेंच आमची इगर्ज माता. कोणी येवन सोमी आमचो ना म्हणना, हर एकले गोंय म्हणटा. पूण सोम्याच्या नांवान कसले विटनेस दिताय तूं? सोम्या खातीर मरतीर मरोंक तूं तयार आसाय? तुज्या सोम्याचो संदेश कोणाक कळीत ना तांच्या घरांनी वचून तूं बसून संदेश प्रसार करताय? या तुज्यात कातोलीक क्रिस्तांवांक वचून तें करिनाका हें करिनाका म्हणून थंय चक्कर बट्टे घालून तूं बसताय? मगाच्या भान आनी भयणीन आमी समजून घेयचें. आनी आमी कातोलीक क्रिस्तांवां इतली भांडगी कोणी येवन 10 मिनटां उलयल्या जाल्यार हां तकली गुंवता आमकां, आमची तकली गुंवता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या थंय तसली सगत ना, आमच्या थंय तसलें बळ ना. त्या देखून कोणेय खंयच्याय मनशान वचून कितेंय सांगल्यार हां हौद बसव हौद, इल्लो बसव इल्ला. तुजे तकली घट दवर तुज्या मस्तक सोम्या खातीर. सोम्या दवरच्या जिवनान त्या खातीर तो म्हणटा तुवें कश्ट सोंसी जाय पडटले, तूं कांय वायट करिनाय, बरें करताय. आनी ह्या वेळार तुवें वचून पंगड केलो जाल्यार तूं सूख जाता, व्हडली सूख जाता. त्या खातीर तुमी म्हणूंक बरो पात्रांव कित्याक ताका डायरेक्ट सांगना तांकां म्हूण. हांव सांगना, हांव घेतालो म्हणच्या कांय सांगना घेत. देवा कळीत आसा, देवा कितें करचें म्हूण कळटा. पूण कोण तो स्कॅटर्स वन स्कॅटर्स इज अगेन्स्ट अस म्हणटा स्वामी. म्हळ्यार विंगड करता बळे तो घेताळे आमचे सांगतना वन हू गॅदर्स इज अवर्स. कोण सगळे हारयता सगळ्यांक सांगत हाडटा, देवा संदेश प्रचार करता, देवाचो मोग सांगता, देवाच्या मोगा विशयान उलयता, देवाचो मोग करता, तो आमचो. त्या देखून आज वचून तें सारकें न्ही हें सारकें न्ही. आज मनशाची जाणवाय चड जाल्या म्हण चिंतात. ती जाणवाय न्ही मोगाच्या न्हू पिशें म्हण. जाणवाय आसा ताची, ह्या सोम्याची. ह्या सोम्याच्या जाणवायेंत आमी एक जाता आसतना आपुरबाय तरान म्हजें जिवीत हांव सोबायतालो, म्हजे करण्यो बरें जाताल्यो, म्हजे थंय आसची मौल्य बरी जाताली, म्हजें उतरां म्हजें जिवीत पळयलो आनी एकलो इतर धर्माचो ताणें म्हणूंक जाय. ही जावन आसा क्रिस्तांवां. ताच्या बदलाक आमी वचून आमच्यात मनशांक हांगा मागोवन शिकोवचें, हांगा मागोवन दिवं, तूं तशें माग, तूं अशें माग. खंयच्याय जेजून खंयच्याय सन्निवेशांत तूं अत्यंत माग म्हळें ताच्या सिसांक माग. आमच्या बाबा शिकय म्हळ्यार ताणें शिकयला. उरल्यानी कसंय मागल्यार ताणें नाका तशें कर अशें कर. देवा ह्या दिसांनी थोड्यांची वीदोळी कर घालतात पाप. हांवें म्हणचें कित्याक हें बुरा. सोम्या लागीं वचून फकत तुवें हाक बाब मारल्यार सोम्याक तें मागणेंच. कित्याक सोम्याक कळीत आसा तुजें काळीज, तुजें काळीज. त्या खातीर सोम्या म्हणटा तुमी कश्ट तकदणीत सोंसचे पडटले. कित्याक तुमी म्हजे पाटलावदार आनी ताचे पाटलावदार केन्ना ताच्या विरोध वचोंक न्हय. ताचो मोग साकोवन तो मोग आमच्या जिवनांत आमी जीव. त्या देखून आमी चिंता सुवार्थ प्रसार म्हळ्यार
काणून भोवचे 4 उतरां आमकां कळिता, थोडी जाणवा येणे रे हांवें ती शिकोवन आयकोवची आनी वचून तेंचो हेरांक सांगचें ना. तुजें जिवन सोबय, तुजें जिवन सुरगराय, तुज्या जिवनांत प्रकाश पांको दी, तुज्या जिवनांत आसूं दी त्या सोम्याचो व्हरतो परसळ. आनी त्या वेळा तुका पळयली तुजें वायब्रेशनांत आनी चेंज जाय. तेजे बदलाक बी वचून वय संदेश पासरचो हांवें काल सांगला. शुभ संदेश या देवाचे वर्ते संदेश पासरचे आमचे ते मिसांव. टू प्रोक्लेम क्राइस्ट, टू प्रोक्लेम द गॉस्पल इज अ मिशन. वी नीड टू डू इट. बट परिस्थितीक अनुगुण जावन आमी जियोंक शिकत जाय. आज आमचें जिवन बरें करता आसतना, आमचें जिवन बरें आसतना कोणी एकलो उडी मारलो ताणें काय उलयलो म्हण आमी व्हडल्यान आमकां सकत आसा म्हण आमी उडी मारचें. सोश्टें काय खालतेपण, समेचें तें बळेपण, समेचें तें दाळाय मोळाय कितलें आमी जियेता, कितलें आसा आमचे कडेन. त्या दुखून आज आमी जायते पळयता. मोगाचें हांव खंय वेता हरिये कडेन तो आनी तशें सांगलें फादर आनी अशें सांगलें फादर म्हाका वायट सक्तेचो खांडापट्टे प्रॉब्लेम आसा खंय फादर. हांवें म्हळें एकलें काल ताच्या घरा वचून राव. ताच्या घरा वायट सकत ना, तुज्या घरा मात वायट सकत. वायट सकत, वायट सक्ताचो प्रभाव जावच्या तुज्या कोडेन तुज्या काळजान तुवें जागो दवरल्यार मात्र सोम्याक तुज्या काळजान बरलो जाल्यार 100% मागीर तें कोणाकय जागो ना. काल एकली श्री म्हणा लागली वय फादर पयलें जायते रिझन दी लागले. हांवें म्हळें बाये तुज्या कश्टांक तुज्या मातयेन मतीन कितें जावन आसा पळय तें पयलें भायर घाल. मागीर म्हणा वय फादर. मागीर वदळ जावन 1-1.5 घंटो भर उलयली म्हजे कडेन. सांगताय तें हें तें म्हळ्यार तुका कोणें सांगलें तें काडून भोंवताय. तुज्या भितर जेजूची खतखती उरपाना. तुज्या थंय तो जेजूचो व्हरतो मोग ना. जेजू खंय आसा तुज्या थंय. वय फादर हें जावचें तुज्या जिवनान. आनी तिका विचारलें तें सालतारी लागीं विचारलें हाचे की वरती सकत म्हाका दाखोवन दी म्हूण सांगलें. ना तोच तर कित्याक भोंवताय येणें तेणें, कित्याक तेणें भोंवताय तो ताणें तशें सांगलें आनी अशें सांगलें तो सुटेता खंय. खालें सुटोवचें तुजें पयलें लागलें जेजू कडेन वच कुर्साक घट्ट वेंगून धर. सांग ताका जेजू तुज्या आमली रक्तान म्हज्या मोतींत आसलें सक्कडी धुवन काड सोम्या. कश्ट तावन सोम्या सांग ताचे कडेन उलय. आनी सोम्याचें वर्तेपण तो आमकां दिता. मोगाचें न्हू जायते फुडें आमी चिंता तें केल्यार मात्र आमी क्रिस्तांवां. सोमी म्हणा लागलो तुमी म्हजे खरे पटलावदार देखून ते तुमकां दग दितात. आज एका दोळ आमकां दोगदोणी ना तर असो अर्थ आमी खरो पटलाव जेजूचो करूंक ना. फकत थोड्या नांवांत मात्र आमी क्रिस्तांव. विंसवणेन क्रिस्तांव आमी जावन हांव विंसवणेन क्रिस्तांव जाल्ले जाल्यार आमचें जिवन त्या प्रमाणे शुद्ध जावन इतल्या पुरबायचे जाते असले लोक जायतो बदली जातो आसलो. म्हाका कोणें एकल्यान सांगलें हांगा आयिल्लो तो फादर आमच्या ग्रुपान सुमार जाणां बरी ना फादर ती हांकां काडीचे फादर. वय गे जायत ते जाणां आतां कितें जालें तूं कितलो बरो आय. हांव येयल्लो बरो आहा फादर. तशें तीं चिंता तीं बरींत आसात. सगळें कोणी वायट आसा म्हणजे पूण भितरलें आसा पळय तें नाका जाल्यार कापाटीपण तें पयलें आमी एक नादर घालून तें खाण उडय जाय उमटून उडय जाय. आनी तेच ना कितलो वापरपाक संतोश. मागीर हांव ताका सांगलें बाबा अशें आनी मुखार सांगा नाका कित्याक म्हळ्यार नानंत तरेची मनशां आसात वय म्हाकाय कळीत आसा. पूण तुज्या बऱ्या नडतेंत तुज्या बऱ्या जिवनांत तांकां बदली कर, तांचें जिवन बदली कर. आनी तेच ना तुका पळोवंक मेळटलें. मोगाचें भावन आनी भयणीनो मागया आमी सोम्या कडेन. सोम्या गुलो मारया. सोम्याच्या वरती आदर जय 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 देवा बापा म्हणलें गीत आमी गावया. जय 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 देवा बापा म्हज्या ब्राह्मणा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू क्रिस्ता
जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 त्रिएक देवा देव बापा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा आमचे संगी गीता गाओ महिमा देवाची म्हणी आम्ही आमच्या संगी गीता गाऊया महिमा देवाची वडा ताळ्यात करूया आम्ही स्तुती देवाची वडा ताळ्यात करूया आम्ही स्तुती देवाची आमचे संगी गीता गाऊया महिमा देवाची आमचे संगी गीता गाऊया महिमा देवाची वडा ताळ्यात करूया आम्ही स्तुती देवाची वडा ताळ्यात करूया आम्ही स्तुती देवाची जय 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 देवा बाबा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 बाबा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा संतोषाती गीता गाव्या महिमा देवाची संतोषाची गीता गाव्या महिमा देवाची कळजांतावनो उपकार बावडो दिनवाशा सोम्या कळजांतावनो उपकार बावडो दिनवाशा सोम्या जय 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 देवा बाबा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा वडा मोगन बाबा कामे आराधन करूया वडा मोगन बाबा कामे आराधन करूया विश्वासपणे सकड आम्ही वाटाचे दर्या विश्वासपणे सकड आम्ही वाटाचे दर्या जय 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 देवा बाबा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 देवा बाबा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 देवा बाबा जय 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 जेजू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. समेस वरतो मोग आमी करूंक जाय मोगाच्या त्या मोगान आमी जियोंक जाय. आमची साल समकण चिणी सोम्याच्या व्यक्तित्वांत एक जावंक जाय. आनी त्या वेळा आमी चड उलोवचे बदलाक आमची जिवनच सोम्याचो संदेश. वी शूड बी वॉकिंग क्रायस्ट. आमी चड जावन म्हणचे आसा वी शूड बी वॉकिंग बायबल. मोर दॅन दॅट वी शूड बी वॉकिंग क्रायस्ट. जेजू चलतना जाताली असर या अजापां, जाताली बदलावण, काळजां मनां ती बदली करून जेजूक सतमंताली. तसली सतमंची भावार्थी आमी जावच्याक आमकां आपोवणें दिलां या भोव पवित्र आराधनान. सम्या जेजू तसले वरते बाग आमकां दी. आमच्या थंय तो हुरूप, आमच्या थंय असले ती उर्बा आमच्या त्या डीपर लेवलांत हांव येवं दी. तसली बोगणां आनी आमचे जिवीत जावं दी तुज्या जिवना सारकें. आमची उलोवणें जावं दी तुज्या उलोवण्या सारकें. आमची दिश्ट जावं दी तुज्या दिश्टी प्रमाणे. सुरसुऱ्यान भरलेली, बिरमोत्यान भरलेली, दाळ्यान भरलेली, मोळ्यान भरलेली आमचे काळीज तसलें जावं दी सोम्या. ह्या खातीर आमी हांगा तुज्या मुखार आसा सोम्या. कर तें आमचे एकल्याची काळजां कर. आनी त्या वेळार कसली एक समाज आमी बांदूंक शकतले. कसली क्रिस्तांवाची जिणी हेरांक बोवा बरोवपाचे मार्ग. दगदोणी आसताली आसा जायत, दगदोणी ना तर पळदिनांतल्या रुखा बरें आमी. आज आमची परिस्थिती तितलीच. पळदिनांतल्या रुखा बरें कोणी आमकां पातोर मारिना. कित्याक पातोर मारता? कोल्यांक कोण पातोर मारता? कोल्यांक पातोर मारूंक तांचे बावळे दुखोवंक तांकां कितें तकली सारकी नाय. पळना रूख झाडां वेता तेणे क्रिस्त समटते. आमी चिंताव भारी व्हडले, आमी चिंताव दुसरें. आमी फकत एक दोन शब्द सांगून आयला ना. तुजी चिणी त्या सम्याच्या जिवाना बरी जाल्ल्या करीत तुवें संदेश प्रसार करून सादत ना. त्या देखून आज मेळिल्ल्या कडेन आमी वचून कितें सांगल्यार आमची मनशां तकली घेवन पडुल्ल्या बरें तांच्या जाळान पडटात. हे आवड येताना कशें जाळ घाल मासली धरतात बळे. तर कोणाक हे चिक्के सांगला बरं मरिया पातया ना खरें कितें केलां ती कोण? हा वय ती उबारा घेवची मासली त्या पयले आवरा घेता बळे त्या पयल्या उदका घेवची मासली. तिका तकली सारकी आसा ना त्या मासले त्या देखून ती मेळटा आमकां. म्हज्या बानपणीर आमी सम्या थंय एक जावन जियेत आसतना आमचें जिवन अखंड पावडटान अखंड मोगान अखंड करे सक्से आमी जावच्याक सम्यान आमकां आपोवणें दिलां. तें आमचें जिवन. तसले रूख फळ दिवचे. त्या वेळा मात्र 4 पातोर पडटले. पातोर पड जाय म्हणून फळ दिवचे न्ही. फळ दितना ऑटोमॅटिकली पातोर पडटातच. नाजाल्यार कोडू फळ दिवचंय. त्या वेळा कोणी त्या पात्रां एक पटी कोडू म्हण कळ्ळें जाल्यार कोणूच पातोर उडोवंक येना. गोडशें फळ दिवच्याक आमकां आपोवणें दिलां. सोम्यान तुजें आपोवणें आमी घेता सोम्या. खंडी जावं कश्ट येता दगदण येता तुवें म्हणलें उतरां हांव शिकयतालो तुमकां उलोवंक. हांव तुमच्या जाग्यार रावतालो. यू बी माय विटनेसीस. यू बी माय विटनेसीस. आनी तें आसा सोम्या तुज्या वर्त्या दायजांत तसलें दायजांतले वर्ते दिरवी आमच्या थंय तूं रुपीत करे. धाड तुज्या आत्म्याक सगळे आमी उबी रावया मोगाच्यान एक घडीभर. आनी ह्या वेळा सोम्या थंय एक जावया. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आमच्या मंगळा बापा. आनी तें गीत आमी गायता आसतना एकच चरण पुरो सर्तीक नाका खाली कोरस ओनली. धाड तुज्या आत्म्याक. आनी ह्या वेळा सोम्या थंय आमची दिश्ट घालया. त्या आत्म्याच्या सक्तेंत आमी बळवंत जावच्या आमचें जिवन अशें जायचें मोगाच्यान आमी चलतना जेजू चल्लो तो अनुभव आमच्या पवारी जायचंय.
आणि तसले जायचं जाल्यार आमी जेजू बरी जायचंय आणि जेजू बरी जायचें जाल्यार आमी नितळ निर्मळ जायचंय पवित्र जायचंय सोम्याच्या वर्त्या मिसावन वांटेली जायचंय आणि खरें साक्षी जायचंय तर सोम्या लागीं आमी मागया तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये माझ्या जीवितात आत्म्या ये हवा शेतात आत्म्या ये आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये आमच्या कुडीत आमच्या कळसात तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये आमच्या घरात आमच्या वर्त्यात माझ्या जीवितात जेजा आत्म्या ये हवा शेतात आत्म्या ये देवय तुझो आत्मा देवय या वेळार आमची काळजा मना सोम्याच्या मनासारखी आमच्या जीविताच्या सोम्याच्या जीवितासारखे जावच्या देवय घालती सगळ्यात घालती उर्बा घालता कटकाचो मोग ते सुटसुडाय आणि सोम्याच्या उतरांची वरती चढवाय जेजू तुझे जीवित आम्ही जावच्या तुझे जाऊन आम्ही चलता असताना तुझेच वरते माऊल्य आम्ही घेऊन ती माऊल्य आमच्या काळजाने जियोंक आमकां पावोवंक जेजू देवय तुझो आत्मा देवय तुझो आत्मा देवय तुझो आत्मा आमचे Alleluia 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 Bagivon Padre Pio Bapa Prakas Barit Krista Sarkya Amche Pasot Mag Bapa Selcha Kami Dekin Tuja Asisi Te Durbol Watin विधयपणाचो पर्व सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियो सदा खुर्साचो खोरो सोडलोय बागेवोन पाद्रे पियो बापा प्रकाश बारीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासो मा बापा सच्चा आमी देखीन तुझ्या
आमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुजीन याजाक संपाद्र पियोग तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिष्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग पावो केले ताचे विनंतीन कित्या वत्र घेवन मागता कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जिवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पावो कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटले बळे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता ते म्हाका मेळचें कर प्रत्येक तरान पाद्रीबेच्या वर्त्या मासातीन दोगा जाणांचे काजारचे संभ्रम भोव आपुरबाय तरान जावचे आमी हांगा मागेले ते भोव बऱ्यान जाल्यात आनी तेच लग्नाचे जिवीत आपुरबाय तरा मुखारसून व्हरोंक तांकां देव आदार दिव दी म्हण मागता आसा पाद्रीबेच्या वर्त्या मासाती मेळ्ळे उपकारा खातीर आमी देवाक अर्घ्य दिवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हज्या बांदण बेडनो कालच्या दिसा दोगा जाणांनी ऑपरेशना खातीर आमच्या लागीं विनंती केली बऱ्यान ऑपरेशन जालां आपुरबाय तरान ती पेशंट सुटका जोडल्या आनी बेगीन ती डिस्चार्ज जावच्या आसात आनी त्याच प्रमाणे भायल्या गांवांक वयच्या आगे एका मनशा आमच्या विनंती केली आनी त्या मनशाक जाय जाल्यार विजा पावो जाल्या आनी बरें काम पावो खंडीत जावन जातलें म्हणून बरवसो नाका आसा त्या खातीर आमी पाद्री बेवक अर्घ्य दिवया पाद्री पेयच्या वर्त्या मासातीन मेळ्ळे उपकारा खातीर देवाक उपकार बावडया आनी चड आनी चड मोगांत देवान केलें सर बरेंपण आमी वाखाणया प्रत्येक तरान जानेट मायकल रोजलीन तांच्या पिडेंत देव तांकां आदार दिवन म्हण आमी मागया सेलीन फ्रांसीस रोजार स्टॅनी रिटा ह्या भुरग्यांक जाय जाली बरी भलायकी खातीर मतीच्या समाधाना खातीर विणा आयरीन ताच्या जिवनांत जायते खटमात आशिल्ले विदोळी सगळे पयस जावच्या मागोन आसात पाद्रीपे कडेन आमी विनंती करून मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज अमकें तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मेरी कृपया मरले समजे सांगता आश्रयाम तूं सदैव सदैव पाळ तुज्या कुशीन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजा काळजा तुजेर हांव पातयेतां ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुवें मागता तें म्हाका फावो कर प्रत्येक तरान टू हील द वुंड्स त्या खातीर मागोवंक आमचे कडेन विनंती केल्या एका स्त्रीच्या इन्नर वुंड्स हील जावच्या खातीर हांचे विनंती केल्या ती मोत जायती देदेस्पर जाल्या ती बऱ्या तरान सारकी जावच्या खातीर आमचे कडेन मागोवंक विनंती केल्या तशेंच जेनिफर आनी मागोवंक विनंती केल्या लोन आसलें बरोवंक आदार मेळचे दूरदृश्टीची उपाद्रतान पयस सरोंक विनोला डेलिना 20 वर्सांच्या भुरग्याक आयचे दीस 7 दीस ताप सुमार जायना कित्याक म्हण डाक्टरांक कळना त्या भुरग्यांक बऱ्या तरान गूण जावचे खातीर पाद्रीपेच्या वर्त्या मजतीन आमी मागया तो खंडीत जावन दितालो भुरग्यांचे देणे नातिल्या 7 काजरी जोड्यांक पाद्रीपेच्या मजतीन आमी मागया येदोळूस आमी म्हणल्या प्रमाणे जायत्या जाणांक पाद्रीपेच्या मजतीन मागल्यांक भुरग्याचे देणे लाभला ह्या 7 जोड्यांकय जेजूच्या त्या पाद्रीपेच्या वर्त्या मजतीन जेवच्या हातांत आमी दिवया हांव एक आनी भुरग्याक दूरदृश्टीची उपाद्र आसात सदांच तांकां राखोवंक आपोवणें दिलां आनी तांचे खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला एक तरणाटे एग्जामाक रेडी करतेच आसा ताका परिक्षेंत बरें करून बरोवंक जाय सकत मागोन आसा पाद्रीपेच्या वर्त्या मजतीन आमी मागीर आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज अमकें तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार
Naman Maria kurpemrele somdiye sangata sriamta tonsode ansode importo je kuschenjezo. Bagayon ti Maria devaci maya mapapiyang kateventika ratani amcha manacha velarame. Maima bapa ani butani pavitratmyak. जो स्वाधीन तो स्वतः सदा सर्वदा आमीन जय ज्या पवित्र काळजा तुझे राव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत सांग तुमकां सांगता सर्गांनी संसार सरत पण म्हजी उतरां सरशिनांत आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो म्हाका आसा भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरी भलायकी इगर्जे वसनांतल्या भुरग्यांक मोतूच जोडून बऱ्या तरान तांणी इगर्जे वसन खरें भक्तीपण आनी बोबाडतान जियोवच्याक जाय जाल्यार ड्युटी घेवच्याक तेगांच्या भलायके खातीर आमी मागोन आसा जाग्याचे प्रॉब्लेम अडकळ नासतना सॉल्व जावचे आनी मागोन आसा एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकोन वयच्याक एकल्या बांदिल्ल्या घर बऱ्या विकोन वयच्याक सी एग्जामान 5 जाणां पास जावच्या फ्लोरा म्हणल्यार भुरग्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्या खातीर तेगांच्या दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळच्या खातीर मागोन आसात पाद्री पियो कडेन मागतात आवय पुता मदें नासमाधान आसा कितें म्हण कळीत जायना रोशन म्हळ्यार भुरग्यान ताचें काम बऱ्या तरा मुखार सुरू व्हरच्याक मेलवीन म्हळ्यार भुरग्यान ताका एक काम मेळच्या खातीर मागुल्लें आसा तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायत्या जाणांक आमकां खऱ्या भावार्थान जियेत आसतना जायत्यो वंदवणी जायत्यो विदोळी जायत्यो वडण्यो आनी थोडे फावटी आमी नाका जाल्ले पासान सांपडटा त्या देखून आमच्या जिवनांत सोम्याचे वर्ते व्यक्तित्व आमी क्रोडीकृत करन त्या प्रमाणे आमची जीवन सोबोवच्याक आमचे जिणे सोबोवच्याक आनी आमचे व्यक्ती सोबोवच्याक पाद्रपेच्या वर्त्या मजतीन कशें पाद्रपियो सोम्याचे गाय घेवन आनी एक क्रिस्त म्हणल्यार पर्यंत आसलो गे आमी आनी एक क्रिस्त जावच्याक ह्या नव्या वेळार आमी मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्ले हांव बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनेंत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी कृपयामरले सुमजे सांगता श्रेयामता तूं सदैव सदैव पॉल तुजे कुशींचे सो घेवन ती मरिये देवाचे मया मा पापयांक कातेवंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक स्वाधीन तो स्वतः सदा सर्वदा आमीन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता येजूच्या पवित्र काळजा कष्टदलते दया दाखयनासतना रावचे तुका साध्य आमचे निर्भागी पातक्याचे तुजी काकूळ दाखय तुजी आनी आमचे मावाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलबी काळजा मारिफात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमान रणी एकाकुतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मारतांव आमी परदेशेवेचे बाळकां या दुखाच्या कोणात आसांव अस्कान उस्कान सोन आमी तुका रुदान करतांव तर तूं आमचे शेकाये तुजे काकुळदीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवीक फळ जेजूक आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अवकारी मरिये समजुजे जेच्या पसक्या बापा आमा पसोद विनंती कर संपियो आमा पसोद विनंती कर संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो बापाय कलतो जावन चियेल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो कष्टान वरान तिरासन सांबाळिल्ल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो फ्रांसियासीच्या पाटलाव दरा आमा पसोद विनंती कर संपियो कापुजीन वडतीच्या अलंकारा आमा पसोद विनंती कर संपियो सोमेच्या पाश्यांच्या गाणी नटयलेल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो एवकरिस्तदय भक्तीन भरलेल्या आमा पसोद विनंती संपियो कर कुमसाच्या सक्रामेता मुखान बापाची काकू दाखयिल्ल्या आमा पसोद विनंती कर संपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पसोद विनंती संपियो कर मागण्यान तिरासान सांबाळिल्ल्या आमा पसोद विनंती संपियो कर तुझ्या शांतीपणान घालतो जाल्ल्या आमा पसोद विनंती संपियो कर सर ह्या जागा आदर्श जाल्ल्या आमा पसोद विनंती संपियो कर आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावुरल्या आमा पसोद विनंती संपियो कर पिळेस्तां भलायकेच्या दायसा आमा पसोद विनंती संपियो कर गरजेवंता तक्षण पावच्या आमा पसोद विनंती संपियो कर तुकोलो मारतेल्यांच्या भरोशा आमा पसोद विनंती संपियो कर आमा सुमेस्तांच्या आदारा आमा पसोद विनंती कर संपियो आमा पासत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित जिणेक आपण दिवन विविध कृपे तेणें भरलोय आणि पागेवन फ्रांसीस आसीच्या शेतान ख्रिस्त ह्या जागसान मागलोय तेच्या मागण्या आनी पुण्यावरी आमी आमकां पाव जाल्ल्या बेसान तिरासणे रावन क्रिस्ता सक्सीस जावन जियो आमकां तुज्या कृपे तेणें भर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळो आमेन सर्वेस्पर आपलो मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांगो आनी तुमचे दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचे दवरले भक्त मानून घेव आणि तुमची मागणी फळादीक करो आमेन आणि
थंयसर पावता देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. येता आमी मोठ्या संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाथा स्तुती मोठ्या उल्हासान जेवणार तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक तुझ्या सोमिया वरबेन आमी आयल्या भक्तीन मोगान तुका आमी अर्सिता काळजा मोनान एक जाव तुझी स्तुती गाता. वरदान बलिदान तुका आमी भेटयता. मुख्य बाबेन बोवा परमेश्वर स्वागत तुमकां सर्व गे मिसेच्या बलिदानाक आणि प्रत्येक तरान पाद्रिपेच्या वर्त्या देवासपणान पाद्रिपेच्या वर्त्या मजतीन मागले साहित्य उपकार मेळोन आसात मोगाचे न्हू आणि पाद्रिपियो ताच्या वर्त्या जिवनांत सोम्या सांगात एक जालो आमच्या खातीर खंडीचा विनंती करतलो. सर आमचे ते ताच्या मुखार दवरता आसतना आयची पिर्जेन जावन आसात जेनेसिया सचिन सल्डाना पाद्रिपेच्या वर्त्या मजतीन जायते उपकार थंय मागोवन आसात. भुरग्यांचे देणे तांकां मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. स्पेशल इंटेन्शन टू सन पाद्र पियो उर्बान डिसोजा सेलेस्टिन जुलियाना डिसोजा आत्म्याक विक्टर मोंतेरो मार्सेल फेर्नांडीस एलिझाबेथ फेर्नांडीस मार्सेल फेर्नांडीस ह्या आत्म्या खातीर पीटर फेर्नांडीस आनी कुटुंब एलिझाबेथ फेर्नांडीस आनी सांतिविन डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर पीटर फेर्नांडीस आनी कुटुंब संपियो गार्गा जॉन डिसोजा आनी कुटुंब सर कुटुंबांतल्या आल्मा खातीर आल्विन कोन्सेसावो संपियो गार्गा मेबल मचादो सर सरिला बावडता खातीर विन्सेंट लुईस पायस इजाबेला डिसोजाच्या आत्म्या खातीर विन्सेंट रोड्रिगस संपियो गार्गा जेसी मतायस सरिला आल्मा खातीर आंतोनी फुर्तादो लॉरेन्स मस्केराच्या आत्म्या खातीर आंतोनी फुर्तादो संपियो गार्गा रोनाल्ड लोबो संपियो गार्गा रोमन फ्रँक सिक्वेरा संपियो गार्गा ॲग्निस फ्रांसीस आनी प्रियांका 60 वर्सांचे बर्थडे ऑफ थॉमस लोबो आर्गामी इस्तो दिता. सांपियोचे चोर मेळ्ळ्या सर उपकारा खातीर सांपियो आर्गां दितात हिल्डा आनी मर्विन कर्नेलियो स्टॅनी पिंटो सर मलगणच्या आत्म्याक पुर्वजांच्या आत्म्याक आनी सरिल्ल्या आल्मावांक मी दिता पेल्सी पिंटो. तशेंच सेवरीन हिचे जल्म दिवस आज जावन आसा तिच्या खातीर आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. सोम्याचो आदार मागून पवित्र रचनावी मिसाचे बलिदान माय मोगान आता एक कुटुंब जावन आता आमी आराम करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्ताचे पाटलाव धर आमी जेजूचे म्हण आमी गायता. तर जे पाटलावदार जाल्ल्या खातीर तुमी कश्ट दगदोणी बोगी जायत पडटाली म्हणटा आमचो स्वामी आनी तो म्हणटा तो तुमचो रिवॉर्ड. त्या देखून आमचो स्वामी तुमी म्हज्या फाटल्यान आयले जाल्यार तुमकां तें मेळटालें हें मेळटालें म्हणलें आश्वासन दिना. त्या देखून सोमेचो पाटलाव करचे म्हळ्यार कांटे कुंटे व्हड व्हडले पातोर पर्वत सगळे सोडा जाय पडटाले कश्ट आसताले दगदोणी आसले पूण तो व्हरतो संतोष आमी बगच्याक सोमी आमचे सांगता सदांच आमकां पाठिंबो दिवन आसतालो. कित्याक जेजूचे पाटलावदार आमी तसलें बरें जिवन जियोंक आमी देवा लागीं मागया. खरें पाटलावदार जावन सोम्याक खरें साक्ष दिवच्याक सोमी आमकां बळवंत हातेरां करून दी म्हूण आमी मागया. आमचे तें असलें उणेपण वळखून घेवया आनी सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदर आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यात
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच ओंकार मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदाता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसोन आमकां सजनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया सर्पदारणी मगळा पापा संप्योच्या वर्त्या भक्तीपणान जायते आमचे इरादो संपूर्ण तुवें केल्याय. त्याच वर्त्या सांताच्या जिवनांत जायत्या पिडेस्तान जायतली भलायकी तुवें हाडली. त्या सांता मारी पात आज आमी मागता आमचे जीवन बळवंत तुका समसारके सक्सीचा आमकां निर्मी. आमी मागता आमच्या सुमेध पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सय पवित्र आत्म्याचेपणान चेत आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ता. आमेन. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप उपरांत हांवें जुवावन सर्गी आनी एक व्हड आनी विचित्र कुणां देखली. 7 देवदूत 7 कर्गां घेवन आसले. ही निमाणी कर्गां कित्याक तांचे वरवीं देवाचो क्रोध संपूर्ण जारी जावंक आसलो. तेदवां उज्यान बशिल्ल्या आरशाचो एक दर्यो कसो म्हाका दिसलो. मनजातीचेर तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवाच्या अंख्याचेर जैत वेल्ले ते आरशाच्या दर्ये वेळेर उबे आसलेले म्हाका दिसले. तांणी आपल्या हातांनी देवाची स्तुती करची विणी धरलेली. देवाचो सेवाक जावन आसलेल्या मोइजेचे आनी ते शेळयेचें गीत गावन तांणी म्हळें, सर्वेस्परा देवा, सर पदवेदारा, वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां, सर जनांगाच्या राया, नितीच्यो आनी सताच्यो वाटो तुज्यो. सर्वेस्परा, तुका भियेनातलो वा तुज्या नांवाक महिमा दिनातलो कोण आसा? कित्याक तूं एकलोच पवित्र. सर जनांगां तुजे हुजीर येतलीं आनी तुका आराधन स्तुती करतलीं, कारण तुजीं नितीचीं कृत्यां स्पश्ट कळीत जाल्यांत. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. मूर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्या, सर्वेस्वरा देवा, सर्वोद्वेदारा. मूर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां, सर्वेस्परा देवा, सर्पद्वेदारा. सर्वेस्वराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यात विचित्र. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्या जैत ताणें आपणायला. मूर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां, सर्वेस्परा देवा, सर्पद्वेदारा. सर्वेस्परान आपली चडवण कळीत केल्या, जनांगांचेर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्या
ताने उगडास काढला. वरती आणि विचित तुझी कृत्या, सर्वेस पोरा देवा सर्पद्वेदारा. दुर्योहानी तंतु असा तेसर, भूमी आणि तिचे रसात लोक आनंद पावो. नयो उल्हासान ताळ्यो पेटो, पर्वत संतोषान उडून नाचो. वरती आणि विचित तुझी कृत्या, सर्वेस पोरा देवा सर्पद्वेदारा. वरती आणि विचित तुझी कृत्या, सर्वेस पोरा देवा सर्पद्वेदारा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ora poryan विश्वासीरा म्हणटा सोमी, आणि हांव तुका जैताचो मुकुट दितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. साम लोका बरमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या सिसांक असो म्हणालो, असो संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमचे जडती करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकारा हुजीर हाडटले आनी बंदिखान्यांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राय आनी अधिपती हुजीर व्हडन व्हरतले. सुवार्थेक सास दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातालो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयात आतांत आलोचन करचें ना म्हणून तुमच्या मोतीन निर्धार करा. हांवून तुमकां असली वाचा सक्त आनी जणवाय दितालो की सो तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचे आवय बापूय, भाव भयणी आनी सैरी दैरी तुमकां पाराधीन करतली आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जीवशी मारयतली. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो, तरी पण तुमच्या माथ्याचो एक केस लेगून नास जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणीकाय वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सामान्य जावन आमी कसली पंचायतकी करूंक वेचे जाल्यार, सेटलमेंट करूं वेचे जाल्यार ह्या दिसांनी कितें करता हांव, पयल्यान तूं वचून एकामेकाक मेळ्ळो न्हू, थोडे तूं अशें उलय, तूं तशें कर, अशें कर म्हणून सांगून दिता हांव. कित्याक की म्हळ्यार आमचे थंय सत दिसना. सत आसा जाल्यार आज ते घडिल्ली गजाल सकाळच्या वेळार एकलो मनीस म्हजो मोगाचो इश्ट, ताका फाल्यांच्या दिसा ताच्या सगळ्या कुटुंबांनी आपयलेले आनी त्या वेळार तो म्हणालो म्हजी गरज आसा गे. आनी त्या वेळार गरज पडले तुका हांवें ताका कॉल केलो. हांवें म्हळें बाबा तुवें फाल्यां येत जाय, म्हजो इश्ट म्हणल्या खातीर न्हय, म्हाका एकलो इश्टत आनी त्या खातीर तूं ये. कितें उलय जाय, कितें सांगत जाय तें सगळी तुका देव सांगतालो, ये आनी बस. हांगा मिस येवच्या पयलें फोन केलें, फोन दवरलें आनी आयलो. आमी सदां तिच्या वाटेन चलता. तर सोमी म्हणटा तुमकां दग दिता आसतना, तुमकां कश्ट येता आसतना तुमी उलोवची गरज न्हय. उलोवचें आसा वाचा सक्त आनी जाणवाय म्हजो स्पिरीट तुमकां दितालो, त्या बरोबर तुमी उलयतलात. आनी ह्या वेळार खंयचोय तुजो दुस्मान तुजेर हात उपराटचो ना, हात घालचो ना आनी कितें बात तुका करचो ना. तुज्या माथेचो एक केस सयत नाश जावचो ना. वॉट ए स्ट्रॉंग एश्युरन्स, वॉट ए स्ट्रॉंग एश्युरन्स. आमकां हें कळीत ना. आमी कितें करता आमच्या जिवन स्टायलींत आमी जायते मॉडर्न जाल्या. सगळो ड्रेस मॉडर्न, आमची घरां मॉडर्न, काजरां मॉडर्न, आमचे संभ्रम मॉडर्न, आमचे खाण मॉडर्न, पूण आनीक आमचे
शुभ संदेश प्रसारावळे तस 4 सेंटेन्सां काणयली ती तांकां हांकां सांगली ते रिपीट कर म्हण सांगलें. तुज्या जिवानांत पयलें तें जिये आनी तुजें जिवन देवाचें उतर जावन दी. हें आमी अडॅप्ट करुना. कितलेशे वर्सां जावन शुभ संदेश प्रसार करा म्हण सम्यान सांगलें जाल्यार उरयलें पुरो आमी अडॅप्ट केला, उरयलें पुरो मॉडर्नायज केला. हें मात आनी की आमी काडून तें आसा. आमच्या जिवनात आमी जियोवन तें दाखोवंक जाय. तेन्ना कितें जाता की म्हण तुमकां सांगता, आमचें उलोवणें आमी एकामेकांक मेळटा आसतना आमचें तें पासार जावचो तो मोग आनी पासार जावचो उल्हास आनी संतोश कितलो जातलो. पूण आमी पळयता मिसा येता आसतना जाय गी नाका गी. तर अडॅप्ट काय आसा हें सगळें आमकां नाका. हें सगळें आसल्या बरें बायबलाचो वय वाचूं जाय. तो वाचून आमी जीर्ण करपाक जाय. तो बायबल आमी जिये जाय आनी त्या बायबलांत आसलें सोम्याचें जिवन आमचें जाय जाय. आनी ह्या वेळार अपुरबायतारान मॉडर्नायज मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन आमी चिंता हांव तूं घालें जाल्यार 4 सेंटेन्सां घाली जाल्यार आमी बरे व्हडले प्रिचर्स. म्हाका थोडे कंप्युटरां काडून ChatGPT आसा बाड आसा तें काणयला आन्सर हांव घालो जाल्यार हांव ओडलो. म्हजें बरें म्हणून हांव आमच्या जिवनांत आमी जियेनासतना आमी कितेंय ChatGPT घालून दी आनी कसले व्हडली प्रोजेक्टर घालून दी ह्या LCD प्रोजेक्टर घालून कांयच यूज ना. आज आमी जाय जाय तसले प्रोजेक्टरां फकत दोळ्यान दिश्टेक मात. क्रिस्ताचे सक्सीस जावच्याक वी शूड बी वॉकिंग प्रोजेक्टर्स, वी शूड बी वॉकिंग कंप्युटर्स, वी शूड बी वॉकिंग बायबल्स, वी शूड बी वॉकिंग क्राइस्ट. आमेन. घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा. भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदता द्या बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी अख्खे भविसभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्वरा आमच्या मोगाळा बापा आमी तुजे भुरगीं ह्याल तरी समज जमल्या तुज्या वर्त्या त्या मासार रक्तान पोशी जावंक आमी आशेता आनी आमकां तुज्या वर्त्या सक्सेक समज सारकी काणीक जावन निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचेय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक धीन वचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपर आनी सश्टाच्या देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका धीन वचूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या आनंद शब्दरी सगळ्या मनशाकुळीचें रचन तुवें करता आसतना तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाड आमी त्याच्या मेटांनी चलोवंक त्या पुता बरी आनी एक क्रिस्त जावच्याक आमकां तुवें आपोवणें दिलाय. त्याच क्रिस्ताच्या कश्टां मरणांत वांटेली जावच्याक ताणें आमकां उलो दिला आनी तें जिवन अपुरबायेचें संभ्रमाचें आनी उदारपणाचें करच्याक आमकां तुवें आपयलाय. त्याच संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचो सदाळबार निरंतर गायता तुझे मुखार. संसार भरला तुझ्या
खरंच तू पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर पण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कुडो आणि रगत आपल्या सुकुशेने कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आधी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आणि हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सश्णी खरोचे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. What does a good burger to ya? सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही मनासणे पुन्हा जीवन बडास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविताचो उणो आणि सोडोची कास तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजू कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिडपाल आमच्या गोळी बापा सगळे या सखी वर्ग बराबा तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यार आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट घेता मेल्यार समेस्तां तुजे परचलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता तुज्या हातांत आमी दवरता भुरग्यांक जनेश आनी सचिन तांचे चोर इरादोतून संपूर्ण कर त्या प्रमाणे तोमास लोबो आणि सेवरीन तांच्या जल्म दिवस ती आचरण करता आसतना तुज्या वर्त्या कोपान जायती बरी भलायकी तांकां तूं पावो कर तांच्या जिवनांत करो उल्हास आनी समाधान आनी तोच वर्त बरो असो आनी त्या प्रमाणे सुटसुटाय तांकां तूं दी आमी सर्वांक तुज्या मोगान बरसो मेळा आमी तुज्या बरें जावन तूंच आनी एक ह्या संवसारांत आमच्या तरी उपजावन आयिल्लो जल्मलो क्रिस्त जावचे आमकां अडयेक लागीं तूं पावो कर ओंकार मरे देवाचे महेश सांगाती भगेन दंड ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. सुम्यांस केलेले मोगाचे प्रार्थन खरे क्रिस्तांवपण आमच्या थंय जिवच्याक बळवंत सक्सी जावच्याक सदांच आमकां तुज्या वर्त्या बावडतान बर म्हण आमी मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींच्या बागाडे आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अत्रक्तले आमकां तुझ्या उदार काकुळीन सर पातकांतले सुडय आनी सर आकारांतले वाटय कित्याक राजवद्गी पदव्याने महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमनता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचे न्ही पण तुझ्या पयस शुभेच्छा पावर्थचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या कुशीपड का शांती दी आणि एकवटान सांभाळ तुझी आता आणि राजवट चलायता आय ससनाच्या ससनाक आमेन. स्वमेची शांती समाधान आणि माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचेही सवय असो. माया मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पोमगेच्या बाबणेनो पळय आमचो स्वामी जेजू आमकां आपयला ताणें ताच्यात वर्त्या जिवितांत खरें साक्षी जावच्याक फाटला उदार तुमी म्हजे त्या देखून जायते कश्ट भोगूंक मेळटाले आनी तसलेंच वर्ते येन तो आमकां दितालो आमच्या सांगात तो रावतालो आनी आमच्या सांगात कशें उलय जाय कशें चलत जाय सगळें आमकां तो शिकयतालो. त्या देखून ह्या सोम्याच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Mucha saiba dev to moso tu kahavat rekta tu jayenya atmo moso nirantari rakta sukatecha beta pari जीव राखो आसा तुझे दिशा देखच्याक सोम्या तुझी सखत महिमा. जेजू जेजू तू खंय येताय येतो दितो तुझी ससाय. जेजू जेजू तू खंय येताय येतो दितो तुझी ससाय. म्हज्या जिवाक आसड दी तुजो हांव मोग करता. वोंटार म्हज्या स्तुती तुजी सदानी थांव गायता. जालोय सोम्या म्हजो आदार तुजे थंय उल्हासता. उजव्या हातान धरलाय म्हाका सावळेक तुज्या रक्ता. जेजू जेजू तू खंय येताय येतो दितो तुझी ससाय. जेजू जेजू तू खंय येताय येतो दितो तुझी ससाय. सोमी म्हणटा तुम्ही कश्ट दोनी स्वस्त आसले जाल्यार तुमच्या माथ्याचो एक केस सयत नाश जावचो ना. सोंसणी कायेन तुम्ही रावोन जैत व्हरूंक जाय. प्रार्थया सर्पदाणी मगळा बापा स बरेपण तूं आमकां दिताय तुज्या वर्त्यात आयसांत वांटेली करूंक तूं आमकां आपयलाय. खरें पवडतशी जिवन आमी जियेत आसतना तुजे वर्ते जिवीत आमी जियोंक
आणि तुझ्या प्रमाणे या संसारात अप्रभयचो प्रसार आमच्या जीवनाद्वारे करूंक जाय जाल्यार सर करपेची देणी आमचेर वत धैर्य आमच्या थंय भर कर बावडता आनी पवित्रपण जियोन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सदांच वाडो आमकां शिकय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मोगेच्या बाबडेन वापरवायचो दीस तुमकां मागता संपाद्रिपेच्या वर्त्या देवस्पणां तुम्ही जायत्या मोगान येतात देव बरें करूं. पाद्री पियो खंडीत जावन तुमची सेवा मानून घेतालो तुमच्या पवित्रपणांत जायतें बरेंपण तो तुमकां दितालो आनी आज प्रत्येक तरान पिरजेंत दिल्ली जावन आसा जिनिश आनी सचिन तुमकां देव बरें करून तुमच्या इराद्या खातीर जायते आमी मागला. खंडीत जावन पाद्री पियो जायतें बरेंपण दितालो जे हांगा जिनिश आसा मुखार येवचें आनी मानाची वात तुवें स्विकार करची. सेवरीन बाई वापरबायचो जल्माचो दिवस तुका मागता. पोट्टांत ह्या एजीर सयत बारी नाचताली उडी मारताली परच्या कन्वेन्शनान ती आसली ताचे उपरांत सीक पडली की आतां आज बळवंत जावन आमच्या सांगात ती आयल्या तुका आमी सदांच वापरबायचे जल्माचे दिवस आज मागता आसतना देव बऱ्या भलायके जवळ थॉमस लोबो कोणा एक मीस दिला 60 वर्सांचे बर्थडे आयल्यात की कोणी नात म्हण दिसता. ओके नो प्रॉब्लेम. तशें तुमकां हांयसर बरें मागता. एक देडसो न्ही मोगाचे न्हू आमी हर एका वर्सा आतां एक 2 वर्सां जावन इलो कुस्वार करूंक सुरू केला. कुस्वार खापुजीन मान्नाक सहाय अर्थ जावन खापुजीन मान्ना तुमकां कळीत आसा आमचें शुक्राचें योजन आमी दिवन आसा तें योजन दिता आसतना आतां वरवीं दिता आसतना ताका थोडी पयशांची गरज आसा. खापुजीन मान्नाक सहाय अर्थ न्हू कुस्वार दितात जाल्यार ही वरवीं आमचो लोक आमकां आण दिता त्या देखून तुमी खंडीत जावन मस्त हाण दिल्या हांव न्हय तुमी हाण दितल्यात म्हणल्यार वर्तभर वसो आमकां आसा. त्या देखून पोरू आमी लगभग 85 to 90,000 रुपीज आमी काली कुस्वारी करूनच कापुजीन मान्नांत आमी जमो केल्ले आसात आनी ते ह्या दिसांनी ते करसून आसात. आनी एका वर्साक जाय जाल्यार कितें करसूंक आसा ते आमी हांव कुस्वारी कोण आनी थोडे तुमचे दान येता तातूंत आमी दितले. त्या खातीर कुस्वारा जाय जाल्यार थोडे साहित्य दिवंक तुमकां अवकाश आसा. ह्या मिसाक येता आसतना तुमी हाडयेत ह्या आमच्या पार्लरान दिवेत ह्या सकयल रेतीर मंदिरान दिवेत पयशे दिवंक तुमकां अवकाश आसा. आमी एक 5 तरांचो कुस्वार करचे म्हण चिंतला. एक लाडू कुकीज तुकड्यो किडी आणि चिप्स आणि काराकट्टी हाका कितें सवलत गरज सायत गरज आसा ती गरज तुमी कितें येता आसतना चड हाडचें म्हणा जड जाता जाल्यार 2-3 किलो कांय व्हडलें जड जायना तें काडून येता आसतना बारीक सोबीत दिसता. कितें वता तें आदल्या पळय देवळा टेंपला वता आसतना कोवडे पारवे ते आनी गरम येताले. हांवें ताकाच म्हळें वी आर नॉट मॉडर्न एट ऑल वी आर जस्ट मॉडर्न ओन्ली तितलेंत मॉडर्न ना. त्या देखून आमचे मेकअप करून मोड्या बरें जालें आमी मेकअप येवन वसा पळय आरशा लागीं रावा तुमी थंय न्ही देल्ल्या आनी आमकां कांय डिफरन्स आसना. त्या तशें जालें हांव त्या खातीर आमी येता आसतना पळय कितली ती एकली पिलोमिना बाय म्हण आसा ती मस्त दुबळी आनी ती येता आसतना केदाळ 1-2 किलो साकर घे एक हांवें पयसो पळोवचे देवा कोलो एक मोग इका मोग देवाचो पाद्री इच्छिसो म्हूण सांगना हांव साकार खायना. त्या देखून म्हज्या मोगा खातीर न्ही देवाच्या मोगा खातीर ती हाडटा आनी हें हाडटना जायतें बरें जाता मोगाचें न्हू. तुमकां कितें दिवंक आसा त्या प्रमाणे तुमी हाड दिव्येत आनी कुस्वार आमी करतले उपरांत विक्रपाक घालतले. आनी परत हांव आतां सांगता पुराय की कुस्वार मेळत म्हणून सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार 3 दीस आमी फुल्ल कुस्वार करता जाल्यार आमचे कोर कमिटीचे बोटां आहात पळय आतां ह्या दिसांनी इल्ली घट जातात. त्या देखून मस्त आमकां हालोवंक जायना. आमी हालयता कितलें जाता तितलें 100% दिता जाल्यार थोडी थोडी कुस्वार उणो जालो जाल्यार बेजार करिनाकात. आमी कुस्वार मेळटा म्हूण हाडून दिवचें न्ही. आतां आमी 25 किलो पीठ दिलें जाल्यार 25 किलोचो कुस्वार म्हाका मेळटा म्हूण हाडना
म्हजें एक बरें म्हणा आज एक सगळ्यांनी एकलो भाव आयलो आनी म्हणा लागलो फादर हांव केळी दिता फादर चिप्साक म्हणे आसा की बाबा तुज्या कडेन फादर देवान म्हाका जायतें दिलां ते दाडा तो हांवें म्हळें ताका नासतना दितात पळय ते व्हरते काल एकलो म्हणा आज सगळ्यांनी एकलो म्हणा शंबर तांती आनी दिता फादर म्हज्या कडेन सड्डे ना फादर म्हणा लागलो ताका हांवें म्हळें आज जावन तांत्या दवरून सूर करचें पडटलें तुवें म्हाका जेन्ना जायते बरें म्हण आसा म्हाका बरी खुशी जावची ल्हान व्हडलें न्ही तें ल्हान कितें आसा पळय दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट व्हडले व्हडले मस्तण करतात व्हडले व्हडले पर्व तुकून व्हरतात थोडे आमकां जायना ते ल्हान आमी करया देवाच्या वर्त्या मोगान ते बरया वचन्यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सोम्याचे नवे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दायन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बाब तुझीशी पावोन दी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा येवण्याचे तुवें आशिर्वाद मागता जिनेशी आनी सचेन तांच्या पिचे ते तरी येवणी आमकां आज पावो जाल्यात ताच्या वर्त्यात शिवनान भुरग्याचे तेणे तांकां आमी मागता आसतना जायते ताच्या कुटुंबांत बरें म्हण जावं दी आनी हांगा जमल्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत जायते अजापांचे अजापां संपाद द्रव्याच्या वर्त्या मसातीन तांची भलायकी बरी जावं दी तांच्या कुटुंबांत बरें समाधान जावं दी अजले सक्कड विदळ पयस जावं दी आनी आमच्या शिवनाक जाय जाल्यार भावार्थ ताचे वरती टिका आनी सदांच माया मोगांची हांकां जाय जाल्यार सर करपा तूं आमकां दी आनी उण्याचे तुवें आशिर्वाद घाल बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मोगाळ संतापियो बापा म्हज्या सोम्या म्हाका दिल्या उपकार तुजो हांव आठयता मजतीर तुज्या पातिता गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावड्याच्या वोट दायजा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नमान तुका पियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावड्याच्या वोट दायजा दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा नमान तुका पियो बापा प्राजिताचो संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केले क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानाक पावलोय गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावड्याच्या वोट दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्रा नमान तुका पियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावड्याच्या वोट दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्रा नमान तुका पियो बापा अजापांच्या घडणारा उपकार वाणटाय अजून आमकां तुझे जिणे मोतीत आठवण जेजूक लागीं आमी जाता गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बोळ्या बावड्याच्या वोट दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसंद्रा नमान तुका पियो बापा गायिल्ल्या
वैजा दुर्बोळ्या बावड्याच्या वर दायचा दैविक प्रकाशाच्या येसंद्रा नमन तुका पियो बाप्पा. मोकाळ पुत्रा सोवे औकार मोरे आशीर्वाद दिवामका. Sam Padre Pio, भगवंत कुर्सोचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.